मालकडी उपकाराक पडटा ती पडना पडता ऐसो शर्मा जालो ಮುತ್ತು ಕೊಟ್ಟವಳು ಬರುವಾಗ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟವಳು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ तांका जिनी बोर आस्त्र्यांनी दवरनो मेल्ल्या उपरांत बँड गरनाळी मारण पुरुषां कर्ण गंधाची भेट कर्ण हर एका दिसा एक एक मीस दिल्या कितें फायदो जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावांनो आनी भयण्यांनो जेबे देवांच्या पुताच्या आवयन कितें विनंती केली तें आमी आयकलें तें विनंती केली की ती आसूं दी ह्या आवयक एक हुस्को आसलो कितें हुस्को तिच्या पुतांनी बरें जायजे म्हूण सांगून बरो फुडार जोडीजे म्हूण सांगून आवय बापायक भुरग्यांचेर हुस्को आसा आनी भुरग्यांक आवय बापायचेर हुस्को आसा जे म्हणलो संदेश आज आमकां मेळटा तुमी ही काणी आयकल्या जावं पुरो आदल्या काळार राय आसले एक राय पळयता ताच्या राज्यांत पुरा मालगडींत बरोवन गेल्यांत खंयच्याकय प्रयोजन ना नॉट प्रोडक्टीव कांय फायदो ना देखून सिताक खार आनी धरणीक भार न्हे देखून ह्या मालगड्या म्हाताऱ्यांक पुरा राणाक आंबडी जे म्हणून आज्ञा दिली ती राणांत म्हण जातीक खाण जावन दिता म्हणून देखून रायाची आज्ञा पाळीचे न्ही पुतांनी दोवांनी पुरा थोड्यांक आयली खुशी जाली कोण ना पुरा मालगड्यांक पुरा राणाक आंबडलें एका पुतान आपल्या म्हाताऱ्या बापायक आपल्या खांदार बसोवन राणाक व्हेलें थोडी जेनेंगी राण दाट राणाक भितर रिकताना पूत पळयता बापाय बापूय पुताच्या खांदार बसला आनी बापूय खंय पुरा रूख मेळटात पळय ते रुखाचे फांटे कोले पुरा काण्ण धरणी घालता पूत बापायक राणां व्हरता आनी बापूय पुताच्या खांदार बसून मेळिल्ल्या रुखाचे फांटे पुरा काण्ण वाटेर घालता हें पळयल्ल्या पुता विचित्र दिसलें आनी बापाय कडेन विचारलें बाबा तूं घालें करताय हे कित्या फांटे कोले पुरा वाटेर घालताय तर बापूय म्हणालो तूं म्हाका रानाक आंबोडताय न्ही पुता तुका पाटी येताना घरा वाट कळचे न्ही पुता तूं म्हाका रानाक आंबोडताय न्ही तूं म्हाका रानाक सोडून फाटी येताना तुका वाट कळचे न्ही कसलो एक हुस्को बापाय म्हज्या पुतान म्हाका रानां धाडल्या रे वण्णी पुतान मात्र बरें करना फाटी खंय वचोचे घरा पावोचे देखून ताणें पाप बिरमो दिसली ताका फाटीन धाडलें पुताक बापायक रायाच्या आज्ञा विरोध वचोन फाटीं हाडलें लिपोवन दवरलें घरा भितर खंय दवरलें गी ह्या राणां गेल्ल्याचो शिराप गी व तांचें दूख गी त्या राज्यांत बरो गोळ आयलो आमचे बरी पावस येवना बरो गोळ आयलो उदक ना जालें पियोंक खंय कोणल्यार रायान बांयत उदक मेळना आतांचे बरी तंत्रज्ञानांतलें कोण ना देखून रायान डांगरो फेरायलो कितें डांगरो फेरायलो कोण पळय खंय उदक आसा म्हूण दाखयता तांकां इनाम दिता म्हूण कोणा गोत्तना खंय उदक मेळटा म्हूण वो पूता पळय आनी लोसून बापाय कडेन विचारलें म्हातारो एकलो घरा भितर आहा न्ही बाबा रायान अशें अशें म्हळां तुका म्हणी गोत्ता आसा गी उदक खंय मेळटा खंय कोणल्यार उदक मेळत बापायन मंडो यूज कर म्हळें खंय आले पुता हांवें सांगचें आयकलां म्हज्या माय बाबान तूं तशें कर तुजी गाय आसा पळय त्या गायक 4 दीस खावंक दी पिवंक दिनाका उदक दिनाका ताळ्ळें दिनाका 5व्या दिसा गायक सोडू ते काण लागता ताण लागता ती उदक सोदून येता भंयत खंय पळय ओंगोण रावता थंयत बांय कोंडा उदक मेळत पुतान तशेंत केलें आनी गायनी तशेंत केलें आनी पुतान सांगलें राया कडेन उदक मेळ्ळें बांयत उदक मेळ्ळें बापायक सांगलें बरें सांगलें केलें उदक मेळ्ळें आनी राया समजलें खंय मालगड्यां कडेन जानवाय आसा आनी ताणें दिल्ली ती क्रूर आज्ञा फाटीं काडली पवित्र पुस्तकाची उतरां बांदप्यांनी उपकार ना म्हणून कान उडयलेलो फातोर जालो बांदपाचो मूल्या फातोरू ही काणी जावं पुरो आतां हांवें सांगलें घडीत जावं पुरो पूण काणी घडलीत म्हणून दिया त्या घडल्ल्याच्या तकलेन कितें आसा कितें संदेश दिवं तो आमकां आशेता
मालगडी उपकाराक पडटा ती पडना हां पडटा आयचो शर्मा हांव जालो मालगडी उपकाराक पडटात दे आर प्रोडक्टिव्ह दे आर युजफूल नॉट युजलेस बहुशा आमचे बरी तुझे बरी तांकां डिग्री टेक्निकल नॉलेज ना जावं पुरो पूण तांची ती कॉमन सेन्स तांचो तो अनुभव तांची ती समजणी तांची ती जाणवाय तुज्या PhDच्या किसड होय की नाही फाटल्यान म्हणनाका ताणा बेजार जावंक PhD आसल्या हां आनी हें होय म्हणून पवित्र पुस्तक म्हणटा दाखल्या 2 दाखले पळय जोबाचें पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 12 जोबाचें पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 12 म्हाताऱ्यां कडेन आसा जाणवाई उतर प्रायाच्या कडेन आसा समजणी रिपीट करी हांगी म्हाताऱ्यां कडेन आसा जाणवाई उतर प्रायाच्या कडेन आसा आज घरा वचून सांगा बाबा कडेन आनी माई कडेन जोबाचें पुस्तक अध्याय 12 वाक्य 12 लेविताचो ग्रंथ बुक ऑफ लेविटिकस चॅप्टर 19 वर्स 32 म्हणटा प्रायवंता मुखार उठोन उबी रावा पळय न्हय प्रायवंता मुखार उठोन उबी रावा म्हाताऱ्या प्रायेक मान दिया अशें तुमी सर्वेस्पराक भियोन चलतेल्यात तर मालकड्या मान दिवचो म्हळ्यार कोणा मान दिल्ल्या बरी देवाकच मान दिल्ल्या बरी पवित्र पुस्तक पळय अब्राम सारा जाकारी आनी एलिझाबेथ अन्ना आनी जोकीम सिमियाव आनी अन्ना प्रवादीन तांकां कसलो एक रेस्पेक्ट पवित्र पुस्तकान दिला पळया आनी माणे देवाचो पूत मनीस जालो आमचे मोदेन जियेलो ताका आवय बापूय आसली ताका आब आनी व्हडली माय आसली फाल्यां तांचें फेस्त आमी आचरण करता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा लोकान बरयलो सुवार्थ अध्याय 2 वाक्य 40 आनी 2 ता 50 आनी 6 जेजू आवयक आनी बापायक मान दिलें तांकां तो काल जावन जियेलो देवाक आनी मनशां मानवल्लो जावन जानवायेन आनी प्रायेन वाडलो निमाणे आपल्या आवयक जाल्यार कुर्सर उमकळटनाय तिका निराशीत करूं ना आपल्या मोगाच्या आपोस्तलाच्या अधीन दिलें म्हणटा सांजोवान बरयली सुवार्थ अध्याय 19 वाक्य 25 कोण ती मलगडी फस्ट मलगडी म्हळ्यार म्हातारी म्हळ्यार तांकां इल्लें बेजार जाता ताका म्हातारी म्हणचे नाका आमी काल म्हणया मलगडी म्हणया मालगडी म्हळ्यार पयलें म्हजी आवय आनी बापूय आनी तांची आवय आनी बापूय ती कोण म्हाका आब आनी व्हडली माय आज कोणा आब व्हडली माय म्हळ्यार लायक ना ती वयत जाल्यार तांकां तितलें लायक ना कित्याक बेजार करचें ती तांकां कितें म्हणया आमी मालगडींत म्हणया देखून आतां म्हणटा ना आनी ना न्ही म्हळ्यार आब व्हडली मायत आब आनी व्हडली माय म्हळ्यार आब आनी व्हडली माय कितें जावं पापा फ्रांसीस म्हणटा कितें पळया तांचे विशय कितें म्हणटा पळया ती आमकां चारित्रा भावार्थ आणि भावार्थाची सत्ता आतांतर करतेली देखून ती एक दिरवें आदल्या आणि मुखल्या चारित्र्य एक लिंक आंकडो ती एक दिरवें अ ट्रेजर अ हिस्ट्री आमकां भावार्थ आतांतर करतली तर आमकां आब आनी व्हडली माय नासतली बाब आनी माय नासतली आमकां भावार्थ कोणें शिकोवचो बाप साहेब म्हणटा दे आर ए लिंक फ्युचर जनरेशन आनी मुखल्या जनरेशनाक ती लिंक तांचो गण उखलून धरन तांकां 10 उपादेशां पैकी एक उपादेश दिला माय बापाक मान दी आनी सिराकाचो ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 12 ताण 16 हर एका वर्सा भाग्यवंत कृपाच्या फेस्ताचो मी उतरां तुमी आयकतात म्हज्या पुता तुज्या आवय बापायच्या उतार प्रायेर तांचो सांबाळ कर तांकां दूख दिनाका तांकां सोंसणीक आनी समजून घे जो आपल्या बापायक सांडटा तो देव निंदा करतल्या सारको आनी जो आपल्या आवयक दूख दिता ताचेर सर्वेस्पराचो शिराप पडटा तांकां मान दिल्यार कितें जातलें निर्गमन ग्रंथ अध्याय 12 अध्याय 20 वाक्य 12 म्हणटा सर्वेस्पो तुजो देव तुका दिता त्या देशांत तुका लांब आवक मेळटलें तुज्या आवयक आनी बापायक आबा आनी व्हडली मायक मान दिलोय जाल्यार तुका लांब आवक मेळटलें कित्याक मान दिजे कातोलीक पू इसबेची दोतोर कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च नंबर 2215 म्हणटा वडिलांक मान दिवचो उपकारी मोनातान उपजता कित्याक एका आवय बरी कोणेय जावं येत पूण आवय जावंक जायना आवय बरी 9 म्हयने गर्भांत जागो दिवंक जाता
तुका आवय बरी कोणी जाय कोणाक म्हणत माय माय म्हणत पण आवय माय जावंचे तुका मान साथ द्या. बापूय बापूय म्हण कोणाकय म्हणयत कोण ना उतरांनी पण बापूय म्हणलें तें आसा पळय तें त्या बापायक मात्र साध्य आसा. देखून बापसाहेब म्हणटा आमचो आतांचो बापसाहेब म्हणटा आवय आनी बापूय देवाच्या बापाय सारकी आवय सारक्याचे मुखामोल दाखयतात. देखून भुरग्यांनी वडिलांच्या उतर प्रायर तांचे पिडे वेळार तांच्या एकसूरपणांत ताच्या आकांतान आदार दिवंक जाय. ती कुटुंबां कितल्या गरजेची. बापसाहेब पापा फ्रांस पापा बेनेडिक्ट पयल्यांचो बापसाहेब मालगड्यांक 6 बिरुदां दिता. 6 टायटल्स हांगा आसले मालगडी ही बरींकर नायका ही तुमकां 6 टायटल्स पापा बेनेडिक्ट शिकयता. कोण मालगडे म्हळ्यार नंबर 1 ती मायपासाची प्रतिरुपां. मायपास हा बरी व्हडली म्हळ्यार खुशी न्ही आमकां मोगाळ मनशां मायपासाची प्रतिरुपां. नंबर 2 ल्हानांक आनी व्हडांक सताची नितीची वाट दाखयची. ती फोटी मारिना म्हळ्यार म्हाका कळीत आसा सताची नितीची वाट दाखयतली. नंबर 3 ती कुटुंबांतली खरी ग्रेस्तकाय नेकलेस आनी भांगार ग्रेस्तकाय न्ही कुटुंबांतली खरी ग्रेस्तकाय. नंबर 4 अपार अनुभोगाचें भांडार. नंबर 5 एक मोलादीक दिर्वें. एंड नंबर 6 पोवी सोबेंद भावार्थाची जिवंत साक्षी. आय रिपीट आवय आनी बापूय मलगडी मायपासाची प्रतिरुपां ल्हाना व्हडां सताची नितीची वाट दाखयतली कुटुंबांतली खरी ग्रेस्तकाय अपार अनुभोगाचें भांडार मोलादीक दिर्वें आनी भावार्थाची जिवंत साक्षी. ती आमची आवय आनी बापूय. ती आमची माय आनी मांव. ती आमची आप आनी व्हडली माय. तांचे ते आमी कशें उपकार मनाचे जावचे. म्हाका एकली स्त्री म्हणटाली तिका तिका विमानार बसून भारी आशा आसली खंय पुता कडेन म्हळें तूं बरी बडी विमानार येता रे पुता म्हाकाय हेटी आपणो रे म्हाकाय आपणवचें तिका. देखून तिका फकत भोंवणोवच्या खातीर तो आनी आवय दोगांय गेली खंय एका गांवाक विमानार. तिने भोवशें बेंगलोर गेली दिसता. बेंगलोर गेली बेंगलोरतान फाटीं आयली पावलें ना कसलो पूत पळया. मागीर एक आवय बापूय म्हणटाले म्हजे लागीं आमचे सगळें इस्रायल येतात. म्हज्या पुता कडेन सांगलें म्हाकाय हेटी इस्रायल आपणो रे म्हूण. देखून तो पुतान रजा घाली खंय रजा घालन तो घरा रावलो. ताच्या आवयक आनी बापायक इस्रायल आपणवतली मनशां पळय तांचे सांगाता पयशे दिवन इस्रायल आपणले. कसलो एक पूत पळया कसली एक धूव पळया. कितलेशीं आवय बापायन सुखांत जियेचें म्हणल्या खातीर आज पूत आनी धुवांनी व्हडलीं घरां बांदून तांकां दिल्यान. कितलीशीं पूत आनी धुव तांचें काम सोडून घरा येवन रावल्यान. कितलीशीं पूत धुवो अवकार रावल्यात आवयची आनी बापायची साकरी करच्या खातीर. कसलो एक त्याग. खंडीत जावन ती म्हणटात म्हजी आवय म्हजो बापूय म्हजो आबो म्हजी व्हडली माय म्हजो मांव म्हजी माय एक खरी ग्रेस्त काय. तर भावांनी भयणी आमच्या मालगड्यांत ती आमी कशीं उपकारी मनीस जावचें. 5 टायम्स. नंबर 1 तांकां पळोवची रीत मनाची आनी काळजाची दिश्ट घाल्ले स्पेक्सात पळय ते बदलीचे. ज्या दिश्टीन हांव म्हज्या आवयक पळयतां बापायक पळयतां त्याच दिश्टीन म्हज्या सासू मांयकी पळयल्यार म्हाका कळीत ना म्हाका सासू मांय ना मांवय ना. ज्या दिश्टीन हांव म्हज्या आवयक पळयतां ज्या दिश्टीन हांव म्हज्या बापायक पळयतां त्याच दिश्टीन म्हज्या सासू मांयक आनी मांवाक पळयल्यार ज्या दिश्टीन म्हज्या पुताक पळयतां ज्या दिश्टीन म्हज्या धुवेक पळयतां त्याच दिश्टीन म्हज्या सुणेक आनी जावयाक पळयल्यार आमच्या कुटुंबांतिल्ले समस्या उणे जावच्यो नात गे. म्हज्या आवयन सुखी करतना हांव कितें म्हणटा म्हज्या आवयने व्हडना बा. म्हज्या बापायन सुखी करतना हांव कितें म्हणटा म्हजो बापूयने म्हण एक दोळोय दामता जीब ही घट्ट धरता. तर म्हज्या सासू मायन आनी मांवान सुखी करतना तशें सांगूंक जाता गे. जालें जाल्यार आमची मालगडी मस्त जाणां आसऱ्याक वेचिनात. तांकां बांदिल्ल्या वो त्या व्हडल्या फ्लॅटांनी आपळे सिनियर सिटीजन्स म्हणल्यांक आपळे तें वेचिनात. मस्त सिनियर सिटीजनां ते उपजल्या कित्याक म्हळ्यार तुमी आवय आनी पूत पळयना जाल्यार आमी पळयता म्हणटात ती. तसली गत म्हज्या आवयक म्हज्या बापायक येवचें नाका. हांगा मिसाक आयल्या तुमी सगळ्यांनी सांगचें म्हज्या आवयक आनी म्हज्या बापायक आनी एक बांदल्या फ्लॅटान वचून रावचें निर्भागपण मेळचें नाका. हांव तूं मरता पळय पळयता. नंबर 1. नंबर 2 तांकां मान आनी गौरव पावो. काल हांव एका वॉट्सॅपार वाचलें वी आर ऑल वन ओन्ली आवर इगो आवर बिलीफ
अँड अ फियर्स सॅपरेट्स अस. आमी सगळे एकच. आमकां 3 ब्या दिसता. एक इगो म्हळ्यार कळ्ळें. इगो म्हळ्यार सासूमायन काल एक सांगल्यार म्हाका तो पण गेले तर लंका पाटाना उजो दिलो. म्हजें इगो म्हळ्यार तोपलें म्हजें. तेन्ना म्हजें आवयन म्हळ्यार कांय जायना म्हाका. ते इगोचें प्रॉब्लेम मस्तू कडेन. नंबर 1. सेकंड बिलीफ म्हळ्यार म्हातारी पुरा अशें, त्या गांव चिंबुरा अशें, प्राय जाल्ली पुरा अशें आसतलें चिंतप. नंबर 3 फियर म्हळ्यार हांव सूण न्ही, म्हजें कांय हक्क सासूमाय काडनो की, हांव पूत न्ही, म्हाका वांटो मेळत की. फियर, इनसेक्युरिटी. ह्या 3 कारणां वरवीं आमकां समस्या चड. इगो, रॉंग बिलीफ, इनसेक्युरिटी. देखून आमी पुतान आनी दुवांनी एवढाच दवरल्या जालें. हर एका उतरा फाटीं जाप दिवची न्ही. आमी ल्हान आसतना आमकां शिकयलें आमच्या आई बापायन, फाटीं उलय नाका, फाटीं उलय नाका. फाटीं उलयल्याक मार पडटाले. आज भुरगीं जल्म वतना पयलीं उलोवचें फाटीं म्हळ्यार तें पळयतात आवय बापाय फाटीं उलयतात. तुवें हर एका उतरा फाटीं जाप दिचें म्हण ना न्ही. मस्तूपणी आमच्या कुटुंबात समस्या जावचेत उलयल्या हर एका उतराक फाटीं जाप दिचें. तूं कितें म्हळ्यार तुजो बापूय कोण पळया. असल्या समस्या वरी कुटुंबांत समस्या चडतात. देखून उलयल्या हर एका उतरा फाटीं जाप दिवचें नाका. नंबर 1. नंबर 2, हर एकपटी तूं सारको न्ही न्ही. समटायम्स यू मे बी ऑल रायट, बट एवरी टायम यू नीड नॉट बी रायट. हर एकपटी तुवें सारकें म्हण आसा. समटायम्स यू मे बी रॉंग. नंबर 3, हर एकपटी तुवें विन्न जायचें म्हण ना न्ही. हर एकपटी हांवें विन्न जायचें. ह्या 3 कारणां वरवीं आमचे समस्या चडल्यात आनी मालगडी मोठी निराश्री जाल्यात. देखून तांकां मान दिवचो म्हळ्यार तांचे लागीं मोगाळ उतर उलोवचें, तें बेस्ट. नंबर 2, कितेंय निर्धार करतना तांची ओपिनियन काणोवची. मस्त मालगड्यांनी म्हणलें आसा, म्हजे लागीं कोण विचारता फादर, हांव एक कान उडयल्लो कुंटो, जडता पर्यंत जाडलें, आतां कोण शा पडलो हांव एक कुंटो, म्हजे लागीं कोण उलयतात. ल्हानचो एक माड हाका तो दवरूंक आसल्यार म्हणणी माई कडेन इसार, माई माड हाका तो दवर येते म्हणून तिका खुशी जाता. म्हज्या कडेन विचारलें न्ही गे, बाबा कडेन विचार, बाबा खुशी जाता, म्हजे कडेन विचारलें न्ही गे. देखून तांचे लागीं एक ओपिनियन काण गेली जाल्यार तांकांय आनीक 4 वर्सां वांस्या म्हण बघता बदलाग तांकां देंगणें घाल्यार तोंड तांबडो घेत बस, तूं आदली कॅसेट अशें म्हणलें जाल्यार ताच्या काळजाक दुखता. देखून पापा फ्रांसीस अशें म्हणटा आमकां पळया, जल्मदातारांक मान दिनातलेली भुरगीं आसची समाज, मान नातलेली समाज, असली समाज कुसड्या आनी होरपोसान भरलेल्या युवाजनांनी बरोवन आसतली तें खंडीत. असली कुटुंबां आव्हानांचेर आसात. जी समाज तांकां तिरस्कार करता त्या समाजेक हे मारेकार वायरस लागला, ती पाळान तावन बेसां जाल्या. तिसऱ्यान तांची जतन करूंक जाय. अडी दीस पेपरां पळया, मुत्तू ಕೊಟ್ಟವಳು ಬರುವಾಗ ತುತ್ತು ಕೊಟ್ಟವಳು ಮರೆಯುತ್ತಾರೆ. कितलीशीं मालगडी पळया. आतां आमच्या घरांनी नांद न्ही. म्युझियमा गेल्ल्या कडेक फोटो पळोवन भुरगो विचारता आवय कडेन, मम्मी मम्मी वॉट इज दॅट? ते म्हाताऱ्यांचे फोटो दवरले म्युझियमांत. मम्मीन म्हणलें की ओ दॅट इज ग्रँड पेरेंट्स. वॉट इज दॅट ग्रँड पेरेंट्स? भुरग्याक आब आनी व्हडली माय म्हळ्यार अर्थ गोतो ना. जल्मतना नांद ती घरा. वॉट इज दॅट ग्रँड पेरेंट्स? आमच्या घरांत आमची आवय बापाय आसली जाल्यार आमी भुरग्यांक एक आयतारा दोतोन धाडना जाल्यार म्हणणी एक आयतारा भुरग्यांक दोतोन धाडना धाडना जाल्यार म्हणणी आमच्या भुरग्यांनी शिकची व्हडली दोतोन म्हळ्यार माय बाबाक मान दिवची ती व्हडली दोतोन. देखून म्हाताऱ्या प्रायेर म्हाका पयस घाली नाका, बोल म्हजें इरलें म्हणून म्हाका सोडी नाका. किर्तन 71:9 सक्कळ नातरांक पुतांक दुवांक सुणेक जावयांक ती आयकोन दित. तांकां जिनीभर आसऱ्यांनी दवर न्हू. मेल्ल्या उपरांत बँड गरनाळी मारन, पुरशांव करन, गंधाची फेट करन, हर एका दिसा एक मीस दिल्या कितें फायदो? असल्या पुरा पिरगतांनी घंटी मारोवन
आवय बापाय सगळी साखरी करनासतना मेल्ल्या उपरांत हांगा व्हडलो गाद्दाळ्या केल्या कांय फायदो ना. पुता आनी दुवे जीव आसतना तांच्या प्रमाणे साखरी कर, सरकार येदी तुका सीट मेळटली. निमाण चवथ्यान तांचे लागीं आमी बेसांव मागचें. हांव सेमिनारी घेताना म्हज्या माय बाबाडे बेसांव मागून तूं गेल्लो. ताचे उपरांत ती मागलें हांवें. देखून हांव पाद्र्याप जाला म्हण हांव व्हडल्यान म्हणटा. आवय बापाय कडेन बेसांव मागचें बाग. म्हज्या कडेन व्हड्डा कडेन आसच्या कडेन बेसांव मागचें बाग. आतां घरा गेल्यार म्हज्या व्हडा भावा कडेन वणये कडेन सगळे कडेन बेसांव मागता. कितें उणें जालां? कांय उणें जायना. बेसांव माग तांचे लागीं. आतां जोड न्हू, बेसांव माग. आनी निमाणें तांचे खातीर ही माग. आमचे आवय बापी हांव तांच्या गर्भांत उपजवताना तांणी मागोवंक सुरू केलें आमचे खातीर, न्ही गी. म्हज्या भुरगीं गर्भांत भुरग्यां उरूप जालां तो बरो जावन प्रसूत जावं दी मागिल्लें. ताजे उपरांत मरता पर्यंत मागतात. आमी आमच्या आवय बापाय खातीर मरता पर्यंत मागया. आनी हांगा आसली तुमी मालगडी. तुमकां एक दोन तीन सुचना. तुमी केदाळय आमचे दीस जाले आमी तिशीन लागीं इशीन पयस. तें नेगेटीव चिंतप. तें इल्लें पयस करचें. कोणें म्हणलें तिशीन लागीं इशीन पयस म्हणून? तुका देवान दिल्लें आवक संतोशान जिये. नेगेटीव चिंतप चिंतिनाका. पॉझिटीव चिंतप. किर्तनाचीं उतरां. किर्तन 92 वाक्य 14. म्हातारे प्रायेर ती आनीकी फळ दितेली. चेडो मालगडे आनी कालें करचें? जळणांतल्यान तिळचें. सोंप्यार बसचें आनी जळणांतल्यान तिळचें ना. हांगा आसली मालगणी. तुमी सोंप्यार बसचें सोडा. इल्लें कुजनां वसा. खंय तुमकां काम करून वता पळय तें इल्लें काम करा. इल्लें उलया, इल्लें वासा, इल्लें मागणें करा, इल्लें नात्र सांगाता वेळ करचिया. आनी जळणांतल्यान तिळचें, सोंप्यार बसचें, इल्लें उणें करा. नंबर 2, तुमकां मालगड्या मस्त खंत. ल्हान आसतना भुरग्यांची खंत. व्हड जाताना भुरगीं प्रायाक भरलीं म्हणून खंत. भुरग्यांची काजळ जाल्ल्या उपरांत काजळ जाल्ल्यांची खंत. भुरगीं जाताना नात्रांची खंत. तुमची सगळी जी न्ही खंतीची ती पिडा तुमकां आतां. तुमच्या भुरग्यां खातीर खंत करचीच नाका. ती व्हड जाल्यान. तुमच्या नात्रां खातीरय तुमी खंत करची नाका. तांकां आवय बापूय आसात. तुमची खंत तुमकां बरो. तुमची खंतीन तुजी अर्दी पिडा चड करून तुमची खंत करची सोणसडा. चवथ्यान तुमच्या नात्रां कडेन खुशालायेन उलया. इल्ली खुशाली जाया. 5व्यान बोक्साणें दिया. मस्त मालगड्यांनी कितें करचें म्हळ्यार पयशे आसले फिक्स्ड डेपॉझिटान घालचे. आनी कोणें बरो सांगिल्लीं उतरां पळय ती फिक्स्ड डेपॉझिटान घालची. आनी सगळी जी न्ही करगोवचें. ताणें तशें म्हळें आनी अशें म्हळें. दये करून फिक्स्ड डेपॉझीट जाल्यार उरलो जाल्यार दवरा तशें वापरून सिया. आनी कोणें बरो दूख येयलां पळय तें पुरो बोगसिया. मरतना समाधानेन संतोशान मरच्या पयलें समाधानेन जियेया. आनी निमाणें एक सांगणी आसा. तोडप्याक शेणाचें बोळ, मालगड्यांक मागण्याचें बोळ. तुमची जिणी भर देवाक अर्गांतीन करचुया. कित्याक म्हळ्यार किर्तन 90 वाक्या जानुवाये किर्तन 90 वाक्या 10 अशें म्हणटा. आमच्या जिविताची अवधी 70 वर्सां. भलायकी आसल्यार 80 वर्सां. 80 वर्सां उपरांत अरी एक वर्स एक बोण आसत खंय आमकां. देखून 80 जावं दी 90 जावं दी देवान दिल्ले वर्सां संतोशान मोगान करचुया. आनी हांगा आसले आमी पूत धुवो जावय सुणो नात्रां आमच्या मालगड्यां खातीर आमच्या आवय बापाय खातीर अर्गां दिवया. सर्गींच्या बापा आमकां तुवें आवय आनी बापूय, आप आनी व्हडली माय आनी मांव मालगडी दिल्ल्या खातीर तुका अर्गां दिता. आज आमी कितें जावन आसा तांच्या बेसांवा वरवीं, तांच्या जतने वरवीं, तांच्या मोगा वरवीं आमकां आनी तांकां सदांच एकात्त कुटुंबान जियोवन तुका महिमा दिवंक फावो कर म्हूण मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नांवीं.